हे अवी माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारतीय सेनेचा वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जो आमचो पेलगाम हांगा एटॅक जालो आनी कितलेशे आमचे इनोसंट लोक जे आमचे भारतीय नागरीक आसलेले हांकां टेररिस्टान एटॅक केलो आनी ते बीन एटॅक करतना कसो एटॅक केला तो सगळ्यांनी आमी पळयलेलो आसा। सो तेजेर एक दुखद घटना आमच्या ह्या देशान घडली आनी तेज्या लागून आयज जो गव्हर्मेंट आसा जो आमचो नेतृत्व करता आमचो देशाचो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हेज्या लिडरशिपाच्या अंडर आयज जी भारतीय सेना जी आसा तेंच्यांनी आयज कारवाई केलेली आसा आनी हो रिस्पॉन्स जे टेररिस्ट एरिया आसा थंयसरूच हो एटॅक केल्लो आसा आनी स्पेशली ऑन POK जो पाक ऑक्युपायड कश्मीर आमची आसा तेजेर एटॅक केल्लो आसा। आनी आयज आमी सगळे जाण हांगा तिरंगा यात्रा हो आमी काडपाक हांगा सगळे मुरगांवचे लोक फुडें चल्लेले आसा। आख्खे तुमी पळयता की आख्खे आमचे मुरगांवचे लोक वांगडा येयलेले आसा, एकत्र येयलेले आसा कित्याक इन सॉलिडिटी टू द आमची भारतीय आर्मी। सो भारतीय सेनाक लागून आमी सपोर्ट करपाक लागून येयलेले आसा आनी आमकां पूर्ण आमचे लिडरशीप श्री प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी हेजेर पूर्ण विश्वास आसा जे हिसपान तेंच्यांनी आयज पावल मारलेले आसा, फुडाकार घेतलेलो आसा। हेज्या भितर आयज आमकां हो न्याय मेळटलो आनी त्याच प्रमाणे विसरनासतना आमकां सगळ्यांक खबर आसा आयज आमी न्यूजाचेर आमी पळयता जे आमचो लेट आदलो आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर भाई तशेंच आमचे डिफेन्स मिनिस्टर जे आसलेले ते आनी तेज्या टायमाचेर जे तेणें जे इक्विपमेंट जे नौसेनाक लागून हाडले आनी जे S-400S म्हणटात ते आनी तेजो ह्या लढाई भितर चडांत चड उपयोग जाल्लो आसा आनी तेज्या लागून आयज आख्खे जे पाकिस्तानाची आर्मी जे आमचे ड्रोनान एटॅक करपाक सोदता तेका सगळ्यांक नश्ट करपाक लागून हो इक्विपमेंट आयज यूज केल्लो आसा। सो आमी विसरूंक शकना कितें मनोहर भाई पर्रीकर जे कंट्रिब्युशन हे डिफेन्स मिनिस्टर आसतना आनी जे तेणें डिफेन्स मिनिस्टर आसतना जे तेणें प्रोक्यूर करून आमच्या आर्मीक दिल्लेले आनी तेज्या लागून आयज आमकां चडांत चड फायदो जाल्लो आसा। आनी ही तिरंगा यात्रा जी आमी काडिल्ली आसा हे सगळ्या आमच्या अख्ख्या गोंया भितर हे आमी तिरंगा यात्रा काडिल्ली आसा इन सपोर्ट ऑफ आवर इंडियन आर्मी। हेज्या भितर कसली पॉलिटिक्स ना करता कांयच ना, वी आर ऑल फॉर आवर कंट्री आनी वी स्टँड बिसायड आवर इंडियन आर्मी, आवर नेवी, एवरीवन हू आर इनवॉल्ड इन टू दीस फेस वीच इज गोईंग ऑन। आनी आमी मागता की ही सगळी सुख शांती जावची ही आमची देशा भितर कित्याक आमकां कोणाकूच वॉर म्हणटा तें नाका तें आमकां सगळ्यांक खबर आसा बट उत्तर म्हणटा तें दिवचें पडटलें जे फर्स्ट इनिशिएटीव जे तेंच्यांनी घेतले पाकिस्तान तेज्या लागून हें उत्तर आमकां दिवचें पडलें आनी तेज्या लागून ही कारवाई चालू आसा आनी टुडे ही जी रॅली आमी करता ती फक्त आमच्या भारतीय सेनाच्या फाटल्यान आमी उबे आसा म्हणून दाखोवपाक लागून आमी तिरंगा यात्रा काडलेली आसा। हल्लो जालो त्या हल्ल्यान जे आमचे थंय आशिल्ले ट्युरिस्ट जांचो खून जालो आनी तांकां धर्म तांचो विचारून विचारून खून केलो हेजो आमी निशेध करतात आनी ह्या अतिरेक्या फाटल्यान पाकिस्तानाचो हात आसा हें आतां लिपून उरूंक ना आनी पाकिस्तानाक बुद्ध ही शिकोवपाकूच जाय त्या खातीर आमचें सैन्य सक्षम आसा आनी तुमी पळयलां आसतलें पाकिस्तान सैन्य आनी पाकिस्तान सरकार आमच्या सैन्या कडेन झगडपाक शकना म्हणून तेंच्यांनी कितें केलां आसा आमचे जे देवळां आसा आमच्यो ज्यो इगर्जो आसा आमचे जे गुरुद्वारा आसा थंय तेंच्यांनी मिसायल सोडपाक सुरू केल्ले आसा। आमकां खबर आसा गैर केन्नाय जावं शकता जाल्यार आमचें सैन्य आमच्या सगळ्या सैन्या बरोबर आमी आसा जशें आमकां बायल आसा भुरगीं आसा आवय आसा बापूय आसा घर आसा दार आसा तशें आमच्या सैन्याकूय तांकांय भुरगीं आसा तांकांय बायलो आसा तांकांय आवय बापूय आसा
ते सगळे सोडून ते आमच्या रक्षणा खातीर आयज सीमेचेर झगडटा. केन्ना गुळी येवन तांकां लागतली हेंय तांकां खबर ना. तरी आसतना ते आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना सीमेचेर झगडटा. तांकां तांचें मनोबल वाडोवपा खातीर, तांकां धीर दिवपा खातीर आमी ही तिरंगा यात्रा सुरू केल्ली आसा. आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान तांच्या मेरेन ते पावचे आनी आमी सगळे तांचे बरोबर आसा हें सिद्ध करपा खातीर आमची ही तिरंगा यात्रा. देव बरें. 2 एप्रिलाक जी पहलगाम अटॅक जालो, आमच्या भावांक धर्म विचारून जे मारले आणि जी बायलां आसलेली तांकां तशेंच सोडले आणि तांकां सांगलेलें की मोदी वचून सांगा म्हणून. आणि हे जे आतां जे ऑपरेशन स्टार्ट जालें आनी तांकां नांव दिलें सिंदूर म्हणून, तेज्या वरसून कळ्ळें की तेंच्यांनी ते आपले जे कुटूंब हे केल्लो तेजे बदलो घेवपाक आमचो गव्हर्मेंट सक्षम आसा म्हणून. आणि जे इतलो व्हडलें ऑपरेशन जालें आनी तांकां लीड करता जाल्यार आयज 2 बायलां करता, कर्नल सोफिया तशेंच कमांडो आमची वामिका. आणि आमकां प्रावड आसा की आमची बायलां आसा ती नेतृत्व घेवपाक सुद्दां इतली फुडें सरलेली आसा म्हणून. आणि म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमची भारतीय सेनाचेर की आमी खंय बीन गेले जाल्यार जिखून येतली. इतली पावरफूल मिलिटरी आसा आमची, नेव्ही आसा आमची, सगळ्याच वाटेन आमी खूब सक्षम आसा सगळ्या कडेन लडोंक. मतलब आयज मेरेन आमी सिविलियनांचेर अटॅक करूंक ना. खंय ना खंयचे टॅररिस्ट आसा तेंच्याच कॅम्पाचेर अटॅक केल्लेले आसा. आणि सपोज दुसऱ्या सायडीचे जर समजता आमी वीक आसा जाल्यार आमी वीक ना. आमचे कडेन ह्युमन बिंगाचे जे म्हणल्यार केअर आसा ते अजून आसा. आमी इतले बीन हे जावंक की लोकांक जशे सिविलियन्सांक हत्या करपाक आमी जे टॅररिस्ट आसा तांकांच मारता. सो हांव इतलेच मागता देवा कडेन जे आमचे जे लोक आसा मिलिटरीचे जे सगळे सोल्जर्स आसा तेंचे देव रक्षण करपाचें. कित्याक की आयज बॉर्डरीचेर ते आमच्या खातीर लढटा आनी तेंचे देवान अशें तेंच्या खातीरूय आमी बरें मागता. आनी हे सगळी रॅली आमी त्याच खातीर आयोजीत केलेली आसा. जेन्ना आमचेर अटॅक जाता, आमी इंडियाचेर अटॅक जाता तेन्ना आमचे मोदीन तांकां रिप्लाय दिल्लो आहा, हो परतून रिप्लाय दिल्लो आहा आनी तो सारको दिल्लो आहा. हेच्या खातीर आमी आयज जी रॅली काडली. आमचे आर्मीक जे आमच्या खातीर हांगा झगडटा, आमचे आर्मी, आमचे मिलिटरी बीन तांकां मॉरल सपोर्टा खातीर आमी सगळे हे करता आनी तेंच्या वांगडा सदांच आसतले. जिंदाबाद 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 भारतीय सेना जिंदाबाद 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 भारतीय सेना जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद आता जी स्टार्ट केलेली आम्ही तिरंगा यात्रा ती हांगा आमची सड्याचे जंक्शन जो आमचो लेट नरेंद्र मयेकर तेज्या स्मारका कडेन आमी समाप्ती केलेली आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा लेट नरेंद्र मयेकर हो एक आमच्याच मुरगांवच्या वाठावयलो भुरगो जो उल्फा मिलिटंटा कडेन झगडटना तो शहीद जालो आनी तेज्या खातीर याद करता. आनी आयज पयल्या कित्याक आयज आमकां खूब अभिमान दिसता. जसो आमचो एक भुरगो स्थळाचो भुरगो तो जेटी बागान रावतालो, ताणें आपल्या देशाक लागून जे प्राण ताणें दिले. अशेंच आतां आमी जे पळयता कित्याक आमचे कितलेशे भारतीय लोकांनी जे आर्मीन आसा, जे नेव्हीन आसा, तेंचे आयज जे वरां भितर ते इनवॉल्ड आसा. सो तांकां सगळ्यांक सॉलिडरिटी दिवपाक लागून आयज आमी तिरंगा यात्रा काडलेली आनी तेजे भितर आमी हांगा एंड केल्लो आसा. कित्याक जेन्ना तूं एक खंयच्याय जवान जावं या शोल्जर ताका जेन्ना मेळटा जाल्यार खूब अभिमान दिसता. कालचीच गजाल सांगता, काल हांव एक 75th बर्थडेक आसलेलो आमच्या बेळगांवकार जो बिजनसमॅन आसा वास्कोचो, तेज्या बर्थडेक आसलो आनी थंयसर तेजो जो जावूय आसलेलो ही इज फ्रॉम गोवा आनी तो गोंयसून फर्स्ट कर्नल जाला. काल म्हाका एक हे चान्स मेळ्ळो तर ताका फेलिसिटेट करपाक थंयसर तेज्या बर्थडेक. सो ही इज द फर्स्ट गोवन
हू हॅज बिकम द कर्नल. आनी अशे मनीस जेन्ना आमी मेळटा जाल्यार ते खूब आमकां अभिमान वाडटा, कित्याक आयज गोंयसून केन्नाच कोण कर्नल जाल्लो ना जो तो आसा. तो म्हाका सांगतालो आनी तो फस्ट आमचो गोंयसून कर्नल जालो आनी ताका एक फेलिसिटेशन करपाक म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा. सो आयज जे आमी आख्ख्या मुरगांवचे लोक जे हांगा एकत्र जाल्लेले आसात ते फक्त एकूच कारणाक लागून जी आमी यात्रा तिरंगा यात्रा काडलेली आसा ती फक्त एकूच म्हणून टू शो सॉलिडिटी टू अवर इंडियन आर्मी. कित्याक आमी आमच्या इंडिया आर्मी बरोबर आमी आख्खे सिविलियन जे लोक आसा ते आख्ख्या वांगडा आसा म्हणून इतलें सांगपाक लागून आमी ही तिरंगा यात्रा आयज काडलेली आसा.